नाही पळय हे इंटेलिजन्स पुलिसां कडेन आसता. पुलिसां कडेन इंटेलिजन्स कलेक्ट करून ते काम करता. हांव पुलिशेन काम केल्लो मनीस, आय नो. जर फॉर एग्जांपल जर रुपेश जर म्हाका इंटेलिजन्स मेळ्ळें, रुपेश खंय भानगडी करतलो जाल्यार रुपेशाक अरेस्ट करपाकूच जाय. वी हॅव टू अवॉइड दॅट लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन. Okay. So, but you think that police should work? You will also tell them कि बाबा intelligence gather कर and try to see. नाही दे आर ऑन देअर जॉब. दे आर ऑन देअर जॉब. आनी रवीचे सदांच कितें आसा, ही नेवर डज समथींग वन इज ओन. तो कोणाक तरी अशें बुजगावण्यांक फुडें काडटा आनी सांगता तूं उलय रे, तूं कर रे, असलें. ओके, सो दुसरो कोण तरी करपाक शकता अशें तुमकां भंय आसा? नाही भंय ना म्हाका. आय एम लिस्ट बॉदर्ड. कारण कित्याक प्रत्येक जाण आपल्या जिवाक चड भिता. प्रत्येक जाण आपल्या जिवाक चड भिता. जेन्ना आमी प्रोविजन कशें केलां, CCTV आनी क्लोज सर्कीट सगळे ते कॅमेरा, व्हिडिओ कॅमेरा लावपाचेर जाला. कोणें जर मायनर सुद्दां जर कितेंय केलें जाल्यार दॅट वील बी कॅप्चर्ड बाय द कॅमेराज. आनीक जो पळय मिसक्रेंट आसतलो ताका भंय आसतलोच आपल्या जिवाचो. CCTV कितले घातले थंय? ना अजून हें करूं ना. दे वर सपोज टू होल्ड मिटींग स्टडी. त्या प्रमाणे स्ट्रेटेजीक पॉयंटाचेर आमी करतले. एक म्हत्वाचो मुद्दो आसा. सध्या फोंड्या म्हालान खुबशे जाण उपाशी पडपाक पावल्या कारण मायनिंग स्टॉप जाला म्हणून. खुबशे सायडवर्ड्स जे आसात अशा टायमाचेर शिगमो करप, लाखांनी रुपया थंय खर्च करप आनी सेलिब्रेशन करप हें कितपत योग्य दिसता तुमकां? पळय एक मायनिंगाचेर, इलिगल मायनिंगाचेर एक टेम्पररी रिलीफ घेतिल्ले, टेम्पररी फुगोवन दवरलेले. ते इलिगल मायनिंग बंद जालें, लिगल मायनिंग बंद जालें, त्या बरोबर सगळे कलेक्ट जाले. मायनिंगाचो न्ही डिपेंडंट जे पळय धंदे आशिल्ले ते सुद्दां बंद पडले. ते सुद्दां दे आर ऑल्सो सफरींग. पण हेज्या खातीर जो ट्रेडिशनल आमचे पळय हें आसा, उत्सव आसा, ते आमी करचे न्ही अशें तुजें मत? हे परेड इज नॉट ट्रेडिशनल उत्सव. न्ही परेड आतां ट्रेडिशनलच जाले ती. लास्ट आतां त्या हेंच्या रविले ग्रुपा म्हणण्या प्रमाणे आपूण 32 वर्सां तो शिगमो करता. म्हणजे 32 वर्सां जावप म्हणजे इट बिकम्स ए ट्रेडिशनल. पण ताजेर खर्च कितलो करप काय तुमी खर्चाक आळाबंद हाडपा खातीर नाही वी आर ट्रायींग टू कंट्रोल अवर एक्सपेन्सीस. वी विल ट्राय. कित्याक लास्ट टायम सुद्दां आमी कितें खंयच्याच गरीब मनशाक त्रास जावना. जें पळय सरकारान दिलां तेजेरच केलां. ओके, एक पॉलिटिकल शिफ्ट जाली फोंड्या मतदारसंघान. रवी पडलो, तुमी आयले, तुमी येदो एक विशय काडलो सनातन संस्थेचो, तांणी बॉम्ब घालूं ना म्हणून. तुमचेर एक एलिगेशन आशिल्लें की समवेअर युअर फॅमिली वॉज ऑल्सो रिलेटेड टू सनातन संस्था. जस्ट क्लॅरिफाय ऑन दॅट. नाही पळय म्हाजी फॅमिली, म्हाजी मिसेस, म्हाजो भाव, म्हाजी भावाली, म्हणजे मेजर आमचे क्लोज रिलेशन पळय आहा, दे आर एफिलिएटेड टू सनातन. आनी सनातनाचे एक्टिविटीज हांव जाणा, दे आर ओन्ली प्रिचींग रायट वे. चोरी करा म्हणून केन्ना सांगना, बॉम्ब घाला म्हणून केन्ना सांगना. पूण थोड्यांक भंय जाता कितें तो, आपल्याक तूं जर बरो जालो जाल्यार आपूण ऑटोमॅटीक वायट म्हणून प्रूव जाता. म्हणजे आपूण जर बरो जातलो जाल्यार तुका वायट प्रूव करपाक जाय. आनी हो प्रयत्न लास्ट 4-5 वर्सां पळय जालो तो प्रयत्न, तो सनातन हे वायट, आपूण बरो हें प्रूव करपाचो प्रयत्न जाला. कोणें केलो हो प्रयत्न? सगळ्यांक खबर आसा. तुमी न्यूज हाडणारे तुमी. सनातन प्रत्येक इश्यू जालो की सनातन आसा, सनातनाचेर बॅन हाडा, हें एसेंब्लीन सुद्दां आमी पळयलां. रवीन म्हटलें. हय. आता तुम्ही एक स्टेटमेंट केलो, यू आर फॉर्मर पुलीस ऑफिसर, तेन्ना तुम्ही पॉलिटिशियन जाले. तुम्ही पॉलिटिशियन जाल्यार एक स्टेटमेंट केलो की पॉलिटिशियनाची जबाबदारी ती पुलीस ऑफिसराक सांगपाची, बाबा हेका सोड किंवा हेका हें करूं नका. सोड म्हणून एक्चुअली पुलीस ऑफिसर सांगतलो. पॉलिटिशियनाक कितें जनरली दे डजंट नो वेदर इट इज बिलेबल ऑर नॉन बिलेबल, वेदर इट इज कॉग्निजेबल ऑर नॉन कॉग्निजेबल. हें पुलिसांक हेका पॉलिटिशियनाक खबर आसना. पुलिसांक खबर आसा, तो सांगतालो एका भितर उडय रे म्हणून. पुलीस ऑफिसरान आपली तकली वापरून ते काम करचें. कायद्याच्या पुलीस ऑफिसरान आपली तकली वापरपाक जाय आनी कायद्याक सेफगार्ड करपाक जाय. मागीर सनातनाच्या बाबतींत इवन इफ रवी नायकान सांगलें जाल्यार गोवा पुलिसांनी एक्शन्स कित्याक घेतल्यो? दॅट वॉज रॉंग न्हू, दॅट वॉज रॉंग. आतां प्रत्येक फाटले टेन्युअर कसो आशिल्लो रवी नायकाचो की प्रत्येक पुलिसांक धमकी घालप. देर वर व्हेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ मायन वेअर इन पुलीस. वी आर सिटींग टुगेदर, वी आर हॅविंग पार्टीज टुगेदर. ते फॉर लास्ट 5 years म्हाजे कडेन उलय सुद्दां नाशिल्ले, नो फोन कॉल. कित्याक? खंयच्यान तरी मेसेज धाडा, बरें तो रवी आमच्या फाटीक लागता म्हणून, आमकां ट्रान्सफर करतलो, आमकां बेश्टो त्रासांक घालतलो, अशें ते उलय जाले. म्हणजे प्रत्येक जाण आपूण भितालो कित्याक रवी आपलो खंय तरी रिवेंज घेतलो, रवी आपल्याक खंय तरी बॅड पोस्टींग दितलो. इवन त्या रवीन म्हाका सुद्दां केलें. वेन आय वॉन्टेड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन, म्हाजो रिकॉर्ड सोदपाक लागलो वेन ही बिकेम होम मिनिस्टर.
फायली हाडून सगळं खंयचे हांवें कितें ब्लंडर केल्लें आसा जाल्यार सोदून काडया आनी लघुचेर एक्शन घेवप कितें मेळ्ळें मागीर? नेवर कितें मेळटलें कितें एवरी पुलीसमॅन पुलीस ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट नोज मी वेल फोंडेचे लोक म्हाका सगळे वळखता म्हाजें तशें कांय आसचेंय ना म्हणून नाजाल्यार म्हाजे कडेन एमेझींग वेल्थ आसतली आशिल्ली दॅट ऑल्सो आय डोंट हॅव फाटल्या इलेक्शनाक म्हाका ते 1-2 कोटीचो परवरी बंगलो दिवपाक ऑफर दिताले आय डी नॉट एक्सेप्ट डॅट म्हाका कितें जाय काय म्हणून म्हाजे कडेन एक सादो फ्लॅट आसा तो पुरो 5 लाखांक नाही पण एज अ पुलीस ऑफिसर नॉट एन पॉलिटिशियन तुम्ही म्हणता की सनातन संस्थेचे हे सगळे जे जाला पळय न्ही ते इट वॉज क्रिएटेड बाय होम मिनिस्टर रवी नायक ताणें ताच्या अगेन्स्ट क्रिएट केले पळय जेन्ना पळय बॉम्ब फुटलो तो बॉम्ब फुटलो न्ही दॅट बॉम्ब कितें म्हणटा पळय न्ही तें जर स्कुटरीन भितर आशिल्लें जाल्यार स्कुटर टोटल डॅमेज जातली आसली दॅट वॉज कॉमन मॅन्स थिंकींग ऑल्सो आनी वी हॅव ऑल्सो इन्वेस्टिगेटेड वी ऑल्सो सो मेनी इन्सिडंट्स वी नो स्कुटर टोटल डॅमेज जातली आशिल्ली मग ते कोण आहे ताका प्लांट जेन्ना पळय ती स्कुटर खंय तरी फूट रस्त्याचेर बी खंय तरी तें एक्सप्लोजीव दवरलां तेन्ना तें ब्लास्ट जालां आनी तेजो इम्पॅक्ट जो पळय स्कुटरीचेर आशिल्लो तो कमी जाला दॅट वॉज माय लॉजीक बॉम्ब कोणें घातलो कोणी जर ते भायर आसा आनी समबडी इफ आयडेंटिफायज 7500 नंबर कोणाचो बखलेचो ही इज रिलेटेड टू सुदीन आनी तेज्या स्कुटरीचेर व्हरून दवरुया आनी तो ब्लास्ट जालो ते स्कुटरीन आशिल्लो अशें म्हणपाक शकना न्ही तेजो इम्पॅक्ट कितें जालो गाडयेचेर भायर बॉम्ब दवरलो आनी गाडयेन भितर बॉम्ब दवरलो सदां भितर दवरता तेजो इम्पॅक्ट चड जाता डॅमेज चड जाता वयर दवरता तेजो इम्पॅक्ट सामको कमी जाता सो सनातन संस्थेक तुम्ही क्लीन चीट दिता की दे वर नॉट इनवॉल्व ऑफकोर्स दे आर नॉट इनवॉल्ड हें म्हणजे ठाम अजुनूय मत आसा पूण मागे NIA जेन्ना इन्व्हेस्टिगेट केलें तेन्नाय बी तेणी सेम लायन ऑफ थिंकींग दिल्ली जी गोवा पुलिसान दिल्ली आतां NIA इज नॉट अंडर रवी नायक इट इज हँडल्ड बाय समवन एल्स लास्ट CBI कोणाच्या अंडर आसा CBIच्यो आमी सो मेनी केसी पळयल्या NIA कोणाच्या अंडर आसतली सेंट्रल युनियन मिनिस्ट्रीच्या सो यू मीन टू से रवी नायकान थंय बी आपले इंटरफियरन्स ऑबिवियस इट इज सो ऑबिवियस दॅट काँग्रेस जो गव्हर्मेंट पळय आसा तो प्रत्येक इन्व्हेस्टिगेशनान आपल्या लिडरांक जाय तशें करता सो बेसिकली सनातन संस्था तेतून इनवॉल्ड नाशिल्ली अशें नाजाल्यार केन्ना बॅन पडटलें आशिल्लें सनातनाचेर खरें जर आशिल्लें आनी इफ देर वॉज एम्पल एविडन्स केन्ना बॅन येतलें आशिल्लें पूण तें अजून जालें ना कित्याक देर इज नथींग ऑन रिकॉर्ड टू से दॅट सनातन इज इनवॉल्ड फक्त ते भायल्यान बॉब मारली पेपरांनी बरयलें म्हणून जायना तें दे रिक्वायर इन्व्हेस्टिगेशन रिक्वायर डॉक्युमेंटेशन बरें दॅट ऑल दोज थिंग्स कॅन बी चॅलेंज इन द कोर्ट तेतून जो पळय इन्व्हेस्टिगेटींग ऑफिसर आसा जे पळय कोण इनवॉल्व आसा ते एक्सपोज जातले भितर आनी ते एक्सपोजरा भिले म्हणून तेंच्यांनी तें करूं ना तुम्ही अगेन बॅक टू पुलीस ऑफिसर पॉलिटिशियन थिंग तुम्ही म्हणटा की जे पुलीस करता तेजी पार्शल रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टराचेर आसता एक्चुअली politicians are never to be blamed. Always blamed to be government official, whether he is police or any other officer. कारण they are supposed to act properly as per the law. जे पॉलिटिशियन सांगतलो ताजें कामूच तें Yeah, सांगपाचें. politician, it is your responsibility ऑफिसराचे बाबा रे हें जायना दिस इज इलिगल हें जर केलें आपूण त्रासां पडटलो हें प्रत्येक ऑफिसरान सांगपाक जाय आनी देर आर सो मेनी ऑफिसर्स इन पुलीस डिपार्टमेंट की ना आपूण हें करिना आनी मग नेक्स्ट डे ही इज ट्रान्सफर्ड तुम्ही कितल्या जाणांक ऑर्डर दिली सध्या तुम्ही MLA आसतना पुलिसेन वचून दी फर्स्ट ऑफ ऑल म्हाजो जर तूं हें पळयत 26 वर्सांचे पुलीस डिपार्टमेंटाची कारकीर्द पळय खंयच्याच पॉलिटिशियनाक हांव एंटरटेन ना आय एम करिनाशिल्लो टॉकिंग अबाउट 1 वर्साची पॉलिटिशियनाची काय हय पूण हांव केन्नाच करूं ना केन्नाच इंटरफियर करना फॉर एग्जाम्पल तुज्या घरान चोरी जाली पुलीस वचून सांगता थंय आपल्या घरान चोरी जाली ना तुका कोर्टां वचचें पडटलें आनी करचें पडटलें म्हणजे पुलीस आर ट्रायींग टू अवॉयड रजिस्ट्रेशन ऑफ दॅट केस इन दीस केस इफ आय टेल द पुलीस ऑफिसर अरे तो तेजी केस रजिस्टर कर अशें म्हणून सांगलें इट कॅन नॉट बी इंटरफियरन्स इट इज लिगल इट इज लिगल अदरवायज बरें आता तुम्ही यू आर पार्ट ऑफ द स्टेट गव्हर्नमेंट लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जायत आसा होम मिनिस्टर इज नॉट रवी नायक होम मिनिस्टर इज मनोहर पर्रीकर वॉट इज युअर रिएक्शन टू नाही पळय लॉ अँड ऑर्डर कॉलेप्स जालें अशें हांव केन्नाच म्हणपाक शकना आतां वेरेज लॉ अँड ऑर्डर इज इम्प्रुवींग जे पळय एकदम बॅड स्टेटीचेर आशिल्लें तें आतां इम्प्रूव जायत आसा आतां फक्त तुजो प्रश्न आसतलो थोड्यो अत्याचार जाता चलयांचेर अत्याचार जाता आनी कितें आसा ऑल दोज केसीस आर बींग रजिस्टर्ड नाव पयलीं कशें जातालें चोरी जाली रेप जाली मर्डर जाली तर सुद्दां केसी रजिस्टर जायनाशिल्ल्यो आय कॅन गिव यू सो मेनी एग्जाम्पल्स ऑफ दीस म्हणजे वर्किंग ऑफ ऑफेन्स रजिस्टर जायनाशिल्लो देर वॉज नो पब्लिसिटी आज कितें जालें पयलीं
होम मिनिस्टरान तर सरळ सांगलां CMन की प्रत्येक केस रजिस्टर जावं जाय. देर शूड नॉट बी एलिगेशन दॅट पुलीस ऑफिसर फेल्ड टू रजिस्टर द केस म्हणून. अशी एलिगेशन नाका म्हणून रजिस्टर जाता म्हणून क्रायम वाडटा अशें ना. ओके, एक लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप. एज अ पुलीस ऑफिसर टर्न पॉलिटिशियन टर्न MLA ना, पुलीस बिल अजूनही सिलेक्ट कमिटी कडेन आसा, ते पास जायना, वर्साची वर्सां ते पडून आसा. तुमचो रोल कितें आसतलो असेंब्लीन ते पुलीस बिल पास? न्ही, आय वील बी फॉर दॅट. आय वील बी फॉर पुलीस बील आनी जावंकूच जाय ते. पूण तुमी कांय प्रोएक्टीव रोल घेतिल्लो अजून मेरेन तरी दिसूना. न्ही न्ही, अजून पर्यंत म्हाजे कडेन कांय येवं ना हेतून. एज MLA सुद्दां, एज पास पुलीस ऑफिसर, एक्स पुलीस ऑफिसर म्हाजे कडेन कांय येवं ना. देर मस्ट बी समथींग सो मोटो आय कॅन नॉट डू इट ऑल्सो. But it is also your responsibility because you are part of that force हय which is waiting for that police Right. bill. And you are now part of the legislative assembly. And you are the only person who was part of both. हय न्ही, तातूंत सो मोटो हांव करपाक शकना न्ही. देर मस्ट बी समथींग फ्रॉम समवन. So at least your party can pressurize to get this police bill न्ही, out. ऑफकोर्स पार्टी कॅन प्रेशरायज, इवन पुलीस ऑफिसर्स कॅन अप्रोच मी. पूण ते अजुनूय तर त्या ट्रॉमाचेर आसा ते सायकोसीस पयलीं जो लास्ट 5 वर्सांचे जाल्यार दे वील नेवर अप्रोच मी. ऑफकोर्स तेंचो म्हाका दुसरेंय प्रॉब्लम वचपाक शकता. कित्याक 2007 जेन्ना हांव पळय लॉस जालो, पुलीस ऑफिसर फेल्ट इट व्हेरी बॅड. देवर म्हणजे तांकां वायट दिसलें. मागीर 2012 हांव जिखलो, तांकां आनी चड वायट दिसलें. Police officer. कारण कितें आसतलें? कित्याक आमच्या बरोबर तो कोण तरी वयर पावलो अशें कितें Mentality is still there. मेंटेलिटी इज देर. Okay, how do you rate Manar Parrikar as Home Minister? Good, better or best? Or बेस्ट bad? बेस्ट Best. बेस्ट Two नंबर 1. reasons. Why? एक पळय, नो इंटरफियरन्स, आपल्या स्वता खातीर कांयच करिना, पुलिसेचो वापर करून घेना. दॅट इज वन ऑफ द मेन इम्पॉर्टंट. आनी सेकंड इज नो कॉम्प्रोमायज. पोस्टिंग्स कोणाक सगळ्यांक जाणा दे शूड नॉट इंटरफियर. ही इज नॉट इंटरफियरींग इन द पोस्टिंग्स ऑफ पुलीस ऑफिसर. DGP डज किंवा तांचो बोर्ड एस्टाब्लिशमेंट बोर्ड आसा तो करता. सो दीज आर, म्हाका दिसता ह्या 2 दिवसांत खूब पुरो जालें. ओके, विथ दीस आमी आमची इंटरव्यू सोंपयता. आमच्या वांगडा आशिल्ले लव मामलेदार, फोंडा मतदारसंघाचे आमदार. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे रवी नायक जर तांच्या शिगम्यान जॉयन जावपाक रेडी आसा जाल्यार ताका उपाध्यक्ष लेवल म्हणसर पद दिवपाक रेडी आसा. खंयचे तरी कमिटीचे अध्यक्ष करतले आनी मेळून मिसळून आमी शिगमो करुया. सेकंडली तांचो भंय आसा की जर लॉ अँड ऑर्डर सिच्युएशन क्रिएट जावपाचो प्रयत्न जालो जाल्यार पुलिसांनी इंटरफियर जावचें आनी जे लॉ अँड ऑर्डर करतात तांकां पयलींच अरेस्ट करचें, म्हणजे शिगम्याक प्रॉब्लेम जावचो न्ही. आनी थर्ड आनी खूब इम्पॉर्टंट गजाल जी तांणी फर्स्ट टायम कॅमेराचेर सांगली की तेणी सनातन संस्थेक क्लीन चीट दिला ह्या बॉम्ब स्फोटान. त्यांच्या म्हणण्या प्रमाणे बॉम्ब खंय तरी दुसरे कडेन आसतलो, तो त्या गाडयेन नासतलो, कारण इम्पॅक्ट पळयल्यार तसो दिसना. थँक्यू व्हेरी मच फॉर कमिंग हियर. You are watching Counterpoint, your own interview series that you see on your own news channel Prudent on 7:30 and 9:30 on every Monday. Keep watching Prudent.